अरे या आज कसला सकाळी पुढे आंबणी धुव किती गौरविला या बेस गो बेस आज ती गो सकाळी पुढे आंबणी धुव देखो तुका जी हॉलिडे देवोगा ये वुमेन्स डे असना माझी ना पाचे नेमगो नका मागे कसं झालं हो शोभा कसं निमगी मक निमगी 2 दिवस लकोन 2 दिवस लकोन शोभा मक नींद ना गो बदलची 2 दिवस लकोन हरते धडधडतो गो जीव सगळे रेस्टलेस झालो गो मिडल जीव रेस्टलेस झाला गो अरे रेस्टलेस झाला के गो कसं झालं आम्हाला हेल्थ नाही समजणार ना समज हा मागिरी दिल कसं नाही सोयरी की जिम बाबाई फिक्स कसं केला की गो त्या तशेंसले शोभा हांव पेड्या बॉक्स घेवन येना आशिल्ले शोभा एक सांग म्हाका एक सांग सांड लपून कसले जाय जाल्यार हांव तुगेले एडवायस दिवची एक तशी की ना काय झालं बाई कसं झालं कसं विषय झालं रे धावून येत तशी तू आज तशी शोभा आज तशींची मग तुगेले एक लायक एडवाइस जाय गो एक भारी लायक एडवाइस जाय गो मोडेल या वांगाडा श्वेता गो तिका आम्हाला स्वभाव मागो तसं कसं येते विषय असलेली ती टेन्शन घेवचे पॅनिक करचे स्ट्रेस ते ती असो तू सांग म्हाका कसं झालं म्हणून तूच सांग ती कसे निमगेता हिने नव्हे हिनेची मिकेल म्हातारे होड फातर घाला शोभा हिनेची होड फातर घाला कसा अम्मा राबलो चिके तू पॅनिक कशाला जात असं कसला इतले त्रास घेत हांव सांगतलो पाचे राब चिके पाचे म्हाका एक सांगचें आशिल्लें हा सांग गो कसं सांग श्वेता येऊ तू पाचे हांव डिसायड केला पण तू तिकीला पडू नका तू कसं अशी सांगते पण तू भी ना ते मग सांग कसं म्हणून स्पष्ट सांग म्हाका पाचे आय हॅव डिसाइडेड फायनली की हांव चाइल्ड अडॉप्शन करतस चाइल्ड अडॉप्शन देखो तुझी व्हॅल्डिक जाय न्ही आणि तू दिस इज अ बॉम्बशेल मग आता म्हाका कळलं ही ह्या नमुन्यान पॅनिक आणि स्ट्रेस कसलं म्हणून येंची सांगतशील गो हांव येंची सांगतशील तुका कळवा हिका येंची सांगतशील I know it does not sound good. Must difficult and all that. But पाचे मस्त आलोचन करून हे डिसिजन घेतला. कळगो कसं पिशा पडून गो डिसिजन गो फायनल डिसिजन घेतला गो कळवा हा वाडे कोड सोडू हा आमकां जात पडून सोडू हा चाइल्ड अडॉप्शन कर गो देवा सांगचें कसं गो शोभा आमी समाजाक राबतलो गो तू कसले सांगची नाका उर्मिला तू कसले सांगची नाका श्वेता कसं म्हणून तुमची सांग गो तिकडं अर्ध सांग तर असं पाचे ते कसं म्हणाली ती कसं सांगतली गो ती कसं सांगतली चेडा लाइफ 3 घंटे फिल्म नहीं गो कळवा हाँ एक बायल मनशिक कितली त्रास जाता रस ते नेमगी एकली नको आन आणि आम वतर तू एकली नको फाले म्हणून हांव लेखला अम्मा की हांव अडॉप्शन करत म्हणून आणि त्यावेळी गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करत म्हणून ओयो शोभा कसं ऐकूच गो सुरेर अडॉप्शन आता गर्ल चाइल्ड काय गो देवा ಈ ಚೆಲ್ಲಿನಿಗೆ ಹರ್ದೇರ್ ಬಯಸು ನೀರು ಬಟ್ಟಿದ್ದರ ಸುಗೋ ಬದ್ದಾಚಿ
कसं केलं मोहिनी गेल पटायल्या गो देवा यांची सांगलं पण सांगतशी गो हिगे ल्हानपणान हिक मात्तर जडायला फ्रीडम दिलेली चड जाला वेगो श्वेता तुगेले अन्नाला डिस्कस केला की ह्या विषय तुवें व्हॉट इज दिस म्हणजे तागेलें कसं ल्हान तुमी तर कसं आलोचन तागेली अण्णान खाली इतले सांगला की लाईक चेरडा लाईक आलोचन करतस आलोचन कोण करता पर्सन and he's like चेरडा I am thinking you cannot change the system and you can change yourself don't wait for people to change never done सांग कसं केलं he is stupid he made decision धू सांगता आन ऐकता आन सांगता धू ऐकता हून उदका गोट मिगेल गो शोभा हून उदका गोट मिगेलो कळवे पळे सांड कुणी बुदन तशी टॉपर आशिल्ली ती म्हाका तसं पळे 10th 12th तू लायक मार्क येतना सांगेल गो तिका डॉक्टर जा इंजिनियर जा ना जाल्यार टीचर जा म्हणून कळ्ळें हटा बशिलचें तेदांनी कळ्ळें लॉ शिकता लॉयर जाता म्हणून कळ्ळें आज लॉ शिकून लॉयर जावन न्हू आम्माक शिकयतर आसचेली चिकी उर्मिला कसं म्हणाय म्हाका एक सांग तूं श्वेता तूं फायनान्शियली इंडिपेंडंट आसा म्हाका गोत आसा कळना जाल्यार yeah adoption is taking things a bit far तुका व्हडली काय जाय न्ही म्हाका तूं सांग तूं कशी मॅनेज करतली हें पुरा पळपाचें हे सुरवें म्हणून तितली डिफिकल्ट ना आता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ना नवीन एजन्सी काढला खंयचे कसं एजन्सी कारा एजन्सी कारा कसं करता ते पळय हे कारा एजन्सी आमकां सिस्टमॅटिकली सकट प्रोसिजर सांगता सकट गाईड करता चंद रितीर ते सकट जाता ओके आम कितले की आमकां थोडे पेशन्स दवरता तशें पण गोती पुरो म्हायती कळ्ळा म्हाका दिसता तिणें सुमार स्टडी केला की म्हणून वयपाचें चड बुदन जाल्या गो लॉ शिकून चड बुदन जाल्या उर्मिला ती सान दुखून हांव पळयलां शी इज डिफरंट कळ्ळा तिगेल्या पुरा पळय बाकी चेलिया म्हणके नाशिल्ली तिगेल्या बाकी चेडूं बॅडमिंटन खेळटाशी ही कसं करताशिल्ली गॉल्फ खेळूंक वताशिल्ली आनी चेडूवान कसले पार्टी गिटी वताना ही वचन नाशिल्ली ती कसं करताशिल्ली ट्रेकिंगा वताशिल्ली अशें पुरा ते म्हणजे सान दुखून पळय तिगे डिसिजन्स तिगे वेगळे आशिल्ले आनी आय थिंक मस्त मॅच्युअर आशिल्ली तुगे तूं मस्त मॅच्युअर शोभा कसं उलयतस तूं कसं उलयतस हांव हांगा हिका इत्या हाडल्या शोभा एक तरी एडॉप्शन चाइल्ड एडॉप्शन मेल एडॉप्शन करचे सोडून आतां गर्ल चाइल्ड एडॉप्शन काय गर्ल चाइल्ड कसं श्वेता हें कसं नाही कळना गो कसं आम्हा पण तू अशें सांगून म्हाका मन मोडलें आम्हा तूं इतक हांव तुका त्रास दिता असवें की हांव तुका आनी अण्णाक चंदूकन पळयना आम्हा इता तू अशी लेखतस कसं उलयत गो आजी हांव आनी तिगेल आन आसूं म्हूण गो कळ्ळें फाल्यां आमी ना जाल्यार इगेल वार्डीक जालें कित लायक जाता आशिल्ली गो वार्डीक कळ्ळें तशी नाही गो आम्हा तू म्हाका सांग आजी आमी तशी लेखनाच की एक बायल मनशाक दारू म्हटल्यार राबू जायना तू म्हाका सांग आजी वुमन्स डे ना हांव लेखिल्लें की हांव अशी डिसिजन घेवन म्हगेर आन म्हाका प्राऊड फील करयत आतां हांव एक सांगता म्हळ्यार वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ आम्हा why we should be always be dependent on men to take decision for us तू म्हाका बदल सांग आमी आमकां जे चेंज करता केदां नाय why we should depend on men all the time to take our decisions we should be independent
आम्ही आमगेले डिसिजन स्वतः घेऊ का वय की नाही? कसं बोलली नाही म्हाका दिसता ती कसं म्हणता ते समोर म्हणटलेच पण आय थिंक आम्ही तिक सपोर्ट करू का अशी पुरे डिसिशन्स घेता ना मस्त कष्ट बट आय थिंक वी नीड टू सपोर्ट हर. करेक्ट नो पाहिजे. वय पण आणि एक सांगता हवं म्हाका दार्ले मनशा वयरी कोप ना कोणा वयरी कोप ना हांव वार्डेक करचे रेडी आसा आनी म्हाका डेफिनेटली गोत आसा म्हाका अशी लायफ पार्टनर मेळटलो जो म्हाका आनी म्हगे दुवेक स्वीकार करतलो. आय नो आय गेट दॅट गाय डेफिनेटली. पळ गो ही कसं म्हणता पळय पळय उर्मिला म्हाका दिसता ती कसं म्हणता पळय ते समोर म्हणटलेच कळ्ळें. कोण म्हणटा गो आयच्या जनरेशनाक वायट आसा ताका कसलें कळना म्हणून ही पळय शी इज एन एग्जाम्पल कितली करेक्ट आलोचन करून ती डिसायड केला म्हणून म्हाका दिसता पळय आय थिंक आमी सपोर्ट करू का तिका. नाही सुरेख म्हाका केची मस्त डावट आशिल्लें हें एडॉप्शन वाडलीक जाय कशी ही करतली म्हणून आतां ही पुरा आयकून म्हाका दिसता की आमी सपोर्ट करू का म्हणून म्हाका दिसता. पण तू कसं लेखता म्हणून म्हाका तू सांग तुगे मना आशिल्लें कसं म्हूण तू सांग का. बट फ्रॉम मी आय एम कन्विन्स्ड. अण्णन हा म्हणला तू येस कळी ते काय जाईल कळी कसं करचें अम्मा पण तशी नाही आम्ही अण्णानं मनान पासून हा म्हणलं तशी तुवें मनान हा म्हणल्यार लायक आशिल्ला. म्हाका दिसता उर्मिला पळय अर्थ मनाक कसलें करूं नका. तू मनान तिका हा म्हणल्यारी तिका एक सपोर्ट मेळटलो कळ्ळें तिका एक समाधान मेळटलें. श्वेता तू सांग कोण हांव तुका सपोर्ट केला की ना एक सांग म्हाका बरें सांग. बाई सपोर्ट केलं किरकिर करत आशिल्ली बाय तें करेक्ट विश्टयत आशिल्ली बोव मारत आशिल्ली पूण तुका ल्हानसपण सपोर्ट केला की ना हांवें बाई तशींच आतां हांव सपोर्ट करता तुका मनापासून करता नव्हे वय करता अर्ध मनाक कसलें करूं नका. एक जाय हांव करता सपोर्ट करता मनापासून करता. अम्मान हांव म्हणलें म्हाका आम्हा